बाणावले मोटारसायकल आनी मोटारी मदीं समोरासमोर जाल्ल्या अपघातांत एकलो तरणाटो आगताक पिड्ड्यार जालो. पिड्ड्यार जाला तो तरणाटो ट्रॉय सावियो फर्नांडीस. ताचें वय 19. तो कुडतरी बातोरा रावपी. ताच्या फाटल्यान मोटारसायकलीचेर बशिल्लें दिलशाद शेख हें चली जखमी जालें. ताका मेडिकलांत घाला. मोटारींतले दोगांक मार लागलो. तांकां उपरांत हॉस्पिटलांतल्यान मेडिकलांत घाली. 108 अँब्युलन्सीक सुवातेर पावपाक अर्दवर लागलें. पुलिसांची हर्स व्हॅनय पावली ना. ऐसे तो लोकांक ओटेक करून एक्सिडेंट जालो ऑन द स्पॉट आनी तें चड तेज पडलो तो चेडेच पडलो आनी ती बायल ते सायडीन आसली आनी मदें हेका 108 एम्बुलन्स आपयला म्हणल्यार एम्बुलन्स पावूंक ना कळ्ळें. 2 जावन 12 मिनटांची तेणें फोन मारलो म्हणल्यार एम्बुलन्स केशें पावूंक ना. अर्दे वर जालें. पुलिसां मारले पुलिसूय पावूंक ना. फोनूय घेयनाय आन्सरूय करूं फोनूय कळना. आनी आतां सद्या तेका गाडी तेगे बॉडी बसून व्हरपाक सद्या गव्हर्मेंटाक एम्बुलन्स ना. हर्स व्हॅन ना. लास्टा तेका दुकरां उबा नाय ते भाशेन गायन हेल्थ तेका आतां ऑलरेडी गव्हर्मेंट आमगे बिगार जालोलो. एक्सिडेंट जाल्ले 108 लेट पावली. पुलीस लेट पावली. हाफ एन आवर 108 लेट पावली आनी पुलिसूय लेट पावले. म्हळ्यार कितें म्हणूं शकता तुमी म्हळ्यार पुलीस इतले लागीं आसून इतले लेट पावपाचे कारण आनी 108 इतले फास्ट पावना. 105 पावना खूंय आसलो म्हूण जावं ते लोकेट करता म्हळ्यार टायम लागता. पुलीस इतले लागीं आसून पावना. पुलीस आतां इतले लागीं आसा मागीर तेका सायडीन ना ते बेरपाडे रूख पडला झाड पडला थिंग आसले. फिक्स आहात म्हळ्यार तांकां उगो जालो. जेन्ना सायड ब्लॉक करून आसले जेन्ना पुलीस म्हणटा हर्स व्हॅन ना ड्रायव्हर ना कोण येना म्हणजे हॉस्ट व्हॅन ते ड्रायव्हर ना जाल्यार हांव नको. पूण हांवें PI फोन केलो तेन्ना PI हॉस्ट व्हॅन ऑलरेडी रेडी केलो. पु ल देशपांडेच्या म्हैस हे कथेचेर आदारिल्लो सिनेमा 14 तारखेसावन गोंयांत प्रदर्शीत जातलो. हास्यकवी आनी लेखक पु ल देशपांडेची 12 जूनाक पुण्यतीथ. ताका आर्गां ओंपपाक हो सिनेमा काडला. लेखक अनिल पवारान ह्या चित्रपटाचें लेखन केलां. म्हैस 12 जूना सावन मुंबय प्रदर्शीत जातलो. ते उपरांत 2 दिसांनी ताचें गोंयांत स्क्रिनींग जातलें. खरं म्हटलं तर रसिक बऱ्याच दिवसांपासून वाट पाहत होते आणि आत्ता म्हणजे 12 जून रोजी पुलंची पुण्यतिथी आहे आणि या पुण्यतिथीचं औचित्य साधूनच प्रभाकर फिल्म त्यांना एक प्रकारे आदरांजली म्हणून हा चित्रपट आता प्रदर्शित होणार आहे. 12 जून रोजी मुंबईला प्रीमियर शो आहे आणि 14 पासून महाराष्ट्र आणि गोवा संबंध हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. 12 तारखेला पुलंची पुण्यतिथी असल्यामुळे आणि पुलं हे पार्ल्याचे असल्यामुळे सो तिथे त्यांच्या जन्मस्थानीच हे करावं, त्यांना आदरांजली द्यावी म्हणून आम्ही हा प्रयोग केला. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.